प्रितीच्या भाव भयणींनो, नातालाची परब सोंपल्या उपरांत आमी नव्या वर्सान भितर सरूंक आमची तयारी करतात। पूण आयचो आयतार खेरीतपणीन आमकां आमच्या पवित्र कुटुंबाची परब समोरपतना आमकां विशय दिता, ते म्हणल्यार आमी हुस्के कोती काडूंक नाकात। आनी आयचो विशय जो आसा तो आमकां सगल्यांक हुस्क्यान भरून आमचें जिवीत आमी कशें सादतात तें आमकां सांगतना आयच्या दिसाक ल्हानसो नियाळ आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर मारूंक सोदता। आनी होच कुटुंबीक जिविताचेर ल्हानसो नियाळ करतना आयच्या दिसाक एक ल्हानशी घडणी तुमच्या कानार सादूंक सोदता। एक पावटूय एक काजार जालेली लग्नीक जिवितान आपलें जिवीत सादतना तांची 25 वर्सां लग्नीक जिविताची सारल्या उपरांत तिवूय हे मिसाच्या उपरांत जेन्ना भायर येताली देवाक दिनवासून कोणे तरी तांकां विचारलेंय, हे दादल्याक म्हणलेंय, तुमची 25 वर्सां लग्नीक जिविताची तुमी सारल्यात जाल्यार तुमचो अनुभव कितें? हो दादलो सांगूंक लागलो, म्हजी म्हाका बायल बरी दिसोन आसलेली पूण हांव तिजो खूब मोग करतां। हांव तिका इतलो मानिना पूण खूब मोग तिजो हांव करतां। कोणे तरी तेच्या बायलेक विचारलें, तुजो अनुभव कितें? आनी बायल म्हणूंक लागली, 25 वर्सां केन्नाच नको आसलेली, म्हाका कडेन म्हजी कर्तुबां बरीं नात, म्हजे गूण बरे नात, पूण म्हज्या घोवान 25 वर्सां विस्वाशी रावन म्हजो मोग केला, देखूनच हांवूय ताका विस्वाशी रावलें। हय म्हज्या भाव भयणींनो, ही मोगाची खबर कुटुंबीक जिवितान आमकां पयलींच दिश्टी पडटा। आज तर आमच्या टीव्हीचेर सिरियल आमी पळयले जाल्यार आमकां दिसता आमचो कुटुंब तसोच आसूंक जाय, पूण खरें जिवितांत म्हणल्यार आमी जियेतना आमचो कुटुंब तसो आसना। कित्याक भाव भयणींनो, टीव्हीचेर पळयतात वा आमच्या पवित्र पुस्तकान वाचतात तसले कुटुंब आमचे कित्याक जावंक ना? पयले सुवातेर हे कुटुंबीक जिविताचेर म्हज्यान तुमच्या कुटुंबाच्या जिविताचेर नदर मारतना पयली वस्त आयच्या दिसाक भाव भयणींनो, आमची भुरगीं बाळां वा आमची घोव बायल बिगडल्यात जाल्यार आमची चूक आसा। कित्याक पयली वस्त आमी करूंक ना तो म्हणल्यार मोळादीक आनी फळादीक वेळ आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमी दिवंक ना। हो वेळ तर आमच्याच कुटुंबाच्या वांगड्यांक आमी दिवंक ना जाल्यार आमकां भाव भयणींनो मोग, शांती आनी एकवट आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक तो मेळूंक ना। देखूनच आमचे कुटुंब हो गडे कुटुंबाचे वांगडे आमी बिगडल्यात, कित्याक आमचे सवे दिवंक तांकां वेळ मेळूंक ना। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमी म्हणटात भाव भयणींनो, जो कुटुंब बाराबर मागणें करता तो एकवटान जियेता, पूण आदल्या काळार गडे तशें घडटालें। आतांच्या काळार भाव भयणींनो, मागणें करूंक न्हय म्हूण कुटुंब न्हय म्हूण वांगडी बाराबर आसनात। कित्याक आमी संवसारी वाटेन आमच्या कामाक इतलीं गूल जालेलीं आसात, आमकां बाराबर जियेपाक न्हय म्हूण बाराबर मागणें करूंक आमकां वेळ आसना। ही जावन आसा दुसरी वस्त आमकां आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबाक लागू जाता। तिसरी वस्त भाव भयणींनो, ती म्हणल्यार जे नाजाराच्या पवित्र कुटुंबाक आसलेले ते आमच्या आधुनीक काळार कुटुंबीक जिवितांत ना। ती म्हणल्यार आमी आमच्या जेजूक आमच्या कुटुंबाक धरूंक ना। जेन्ना जेजू जुजे आनी मारिया सोबेन आसलेलो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागली, हुस्क्या कोतीन ती बोललेली, आज आमचे कुटुंब आमच्या जिवितांत आमी जेजूक सोदतात काय? तो जेजू तर आमच्या कुटुंबांत आनी जिवितांत ना जाल्यार आमचे कुटुंब बिगडटले, आमचे भुरगे वायट दशेर पावतले। कित्याक आमी घडये संवसारांत आमची गिरास्तकाय सोदतात, आमची घडये दौलत आमी सोदतात, पूण मारियान जुजे भाशेन आमी जेजूक सोदूंक ना। ताका तर आमी सोदूंक ना जाल्यार आमच्या कुटुंबाक मोग, शांती, समजणी उणी जायत वेतली आनी आमचे कुटुंब बिगडत वेतले। ही परिस्थिती म्हज्या कुटुंबाच्या आनी तुमच्या कुटुंबाची जाल्ली आसा। जाल्यार ह्या नव्या वर्सांत भितर सरतना मागुया खेरीतपणीन आमचे कुटुंब समजिकायेचे, मोगाचे, शांतीचे आनी मागण्याचे करूंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया।